हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर फाल्यां आसा चवथ आनी आयज हांव मार्केटांक वचपाक भायर सरलां. तुमी म्हणटली कितें करता, सारकें कॅमेरा धरना काय करना. तर सगळी गडबड जी आसा पळय न्हू ती चालू आसा. टायम जालो सकाळची न्ही 9:15 जाली. ॲक्च्युली अशें चिंतलेलें की 9:30 सवाय 9 म्हटल्यार तरी हांगा मार्केटांक वचपाक भायर सरतलें म्हणून. बट ना, आतां देवाची पुजा करता म्हणल्यार हाका टायम जालो, सो लेट जालो. 9:15 जाली आनी पावसूय बी सकाळच्यान भरपूर पडत आशिल्लो. तर आतां पळय आमी वचपाक भायर सरल्या. पावस मातसो थांबला. तर फाल्यां चवथ, आयज माटोळेचो बाजार बी जो आसा पळय न्हू तो करपाचो आसा सगळो. ओके, राव तुमकां सांगता. गाडयेन बसता आमी. आतां न्ही सकाळ फुडें सगळें माटोळेचें सामान बी जें आसा पळय न्हू तें घेवपाक जाय. ताका लागून वयता. सांजचें एक्चुली वचपाक जातालें, सांजचें बी गेल्यार मेळटा. पूण जशें जाय जितलें जाय पळय न्हू तशें बरें मेळना. लोकांक व्हरून उरलेलें जें कितें आसता पळय तें मेळटा. सो ताका लागून आमी अशी मोस्टली सकाळचीच वयता अशें माटोळेचें सामान बिमान जें कितें आसा पळय न्हू तें घेवपाक. तर जें कितें आतां बाकीची फायनल शॉपिंग उरल्या पळय, फुलां बिलां सगळें जें आसा पळय न्हू तें आतां हाडपाचें. आनीक ऑलरेडी 9:30 जावपाक येयली. 57 जाले, 9:57. सो मागीर घरा कडेन बी बेगीन येवपाक जाय न्ही रे. दिसना तुगे हातीन म्हाका. हॅलो आगा, हांव दिसो जाय न्ही कशें दिसता तो तरी पळोवंक कितें जाय. आतां तूं कोण पळोवं जाय तर कसो दिसता तो पळोवन. सो आतां कारवार बीन आमी अशी न्ही मोस्टली वचना चवथी दिसांनी बाजार बिजार करपाक, कित्याक की खूब गर्दी आसता. सो आनी रश आनी तें आनी पावस बी पडटा जाल्यार सामकेंच वचपाचें ना. ताका लागून सदाशिव गड्यार वता. फुलां आनी माटोळेचें सामान, थोडेशे फ्रुट्स बीन अशें कितें जाय पळय तें फायनल सगळें घेवन येतली आयज. आनी मागीर आतां आमी घरा कडेन वयतकीर आमगेर एक स्पेशल गेस्ट येवपाचें आहा न्ही रे. स्पेशल गेस्ट येवपाचें आहा. मागीर येयले की दाखयता तुमकां, मेळटा तुमकां, कळटलें मागीर कोण ते. खुबशे म्हाजे अशे यूट्यूब फॅमिली आसतली, सबस्क्रायबर्स आसतले, व्हिवर्स आसतले जे ताका बी वळखतात. ओके, सो मागीर येयले की मेळटा, दाखयता तुमकां. ओके, सद्याक आतां पयलीं गडार या, बेगी बेगी बाजार करया आनी ते घरा कडेन पावचे पयलीं म्हाका घरा कडेन पावपाक जाय. नाजाल्यार अशें जातलें हांव मार्केटानूच आसा आनी ते घरा कडेन पावले म्हणून. कित्याक तेणें ऑलरेडी म्हाका मॅसेज केल्या की येवपाक भायर सरलें म्हणून. आनी तेणें जशें मॅसेज करनाका आपूण येवपाक भायर सरलें म्हणून मागीर आमची गडबड मार्केटान वचपाची. ओके, सो सांजचें मागीर कितें आतां मेळ्ळा बी ना जाय तशें सगळें. आनी सेकेंड थींग म्हटल्यार घरा कडेन बी कामां उरता. वचून आतां तें उरलां तें फायनल डेकोरेशनाचें करपाक जाय, माटोळी बांदपाचें, हें तें सगळें काम आसा न्ही ताका लागून. ओके, रस्ते पयलीं पाड पडल्या, पावना ह्या रस्त्यान सगळ्यां. ओके, सो चलो बेगी बेगीन शॉपिंग करता. पावस ना जाल्यार थोडेशें शूट करता, ना जाल्यार घरा कडेन येवन दाखयता मागीर तुमकां कितें हाडलां तें. ओके, सो चलो. हे म्हाका बरी स्मायल दिली ताणें. ना ताका दिसलें दिसता हांव कोण नवीन असो. बरी स्मायल दिली म्हाका.
हा पण ते दे मला. ते बाबू दे मला. कूलर लावा, कूलर लावा. हॅलो, गुड इवनिंग. तर माझी आसतात जी आसा पळय ती काही अशा प्रमाणे जाल्ली आसा. म्हटल्यार इतले टायर्ड जाल्यार तुमी पळोवपाक शकता, तोंडाचेर बी तुमकां कळटा. आनी तें तोंड सारकें जाग्यार हाडपाची कापस्ताद बी ना आतां अशें दिसता एकदाचें. चल आसूं पुरो सगळें आतां खाली जेवया आनी मातसो रेस्ट घेवया अशें म्हणून. कित्याक की खूब टायर्ड जे आसा पळय तें जाल्यार सकाळच्यान खूब हेवटेन तेवटेन सामकी भागम भाग म्हणटा पळय ती जाल्ली आसा. सो आतां न्ही रातची जाल्यार 9:15 सारकी 9:15 जाल्या. आनी जस्ट आतां सगळीं कामां जी आसा पळय न्हू ती आटोपून हांव हांगासर मातशें 5 मिनटां बसलें आसा. अशें ना की आयच्या दिसाची सगळीं कामां जाल्लीं आसा म्हणून ना, उरल्या थोडीशीं कामां. तर हेका म्हटल्यार नाका म्हाज्यान आनी आतां जायना, जस्ट बसया म्हटल्यार आतां मातशें. सो हांव म्हणपा लागलें समतें जेवया, एक थोडेंसो एक अर्दवर रेस्ट करया आनी परत जें कितें फायनल आसा पळय, जें कितें करपाक जाय पळय तें सगळें करून घेवया असं म्हणपा लागलो. सो हांव म्हटलें मागीर जेवपाक बी खूब लेट जाता न्ही अशें म्हणून. आनी म्हाका पोटाक बी भूक लागली आतां. सांजची इवनींग टी सुद्दां जी आसा पळय ती आयज हांवें घेवना, म्हळ्यार सांजची च्या जी आसता ती. सो खूब टायर्ड जाला. आनी सकाळीं तुमी पळयलें मार्केटान वचूं जाल्यार मार्केटाची शॉपिंग जालें. तृप्ती आयिल्लें आमगे, ताका सुद्दां न्ही म्हाका सारकें इंट्रोड्यूस करपाक मेळूच ना. म्हणल्यार कशें खबर आसा, ते इल्ले मातशें बसले उलयले बीन गेले, बट तुमच्या कडेन सारकें इंट्रोड्यूस करपाक मेळत ना. आतां ताका इंट्रोडक्शनाची गरज काय ना, ताका तुमी सगळीं जाणां वळखता. पण थोडीशीं म्हाजे व्हिवर्स सबस्क्रायबर अशें आसतले तांकां खबर ना आसतलें. ओके, तांकां लागून अशें चिंतलेलें की सारकें इंट्रोड्यूस करतलें अशें म्हणून. बट ओके, पॉसिबल जालेंच ना. ते येयले पळय न्हू, आमी जेन्ना मार्केटांतल्यान येयल्या पळय सारकें तेच मुमेंटार तेन्नाच ते पावले. आमी जस्ट 5 मिनटां पयलीं पावल्या घरा कडेन आनी तेन्नाच ते जे आसा पळय तेय बी पावले सारकें. बरें जालें, नाजाल्यार आमकां लेट जाल्यार ते पयलीं पावता आशिल्ले आनी बाबडे भायरूच उरता आशिल्ले. सो ताका लागून मागीर सगळी गडबड जी आसा पळय ती जाली. वयता आसतना बी कांय शूट केलें ना मागीर. ओके, पावसूय पडटालो हांगासर. सो आसूं म्हटलें ताका लागून आनी चड कांय केलें ना. ते येयल्ले पळय तेच तुमकां मातशें शूट करून दाखयलें. तर ते वचून बी न्ही मागीर तेच्या नंतर आमी रांदून जेयली बी. सो मागीर लेट जालो. मार्केटांतल्यान जें कितें सामान हाडलेलें पळय तें दवरलें सगळें. अशें सगळें करता मागीर खूब लेट जालो, म्हळ्यार टायम जालो. मागीर रोहन बालालें जें कितें कालचें उरलां पळय न्हू पेंडींग, सो तें सगळें करून घेवया अशें म्हणून मागीर तें करपाक लागलें. आनी तें करता म्हणल्यार मागीर असोच तुमकां खबर आसा न्ही, एकदां अशें करून कित्याक हात घातले की असोच मागीर टायम जो आसा पळय तो वयता. उरलेलें जें कितें आसा पळय तें सगळें कंप्लीट केलां. दाखयता तुमकां कितें कितें केलां तें. तरी पूण आजून फायनल जें आसा पळय तें सगळें जालें ना, थोडेंशें उरलां. सो तें फायनल जें आसा पळय तें तुमकां फाल्यांच दिसतलें. ओके, कित्याक की लायटींग बिटींग जें आसा पळय तें सगळें ऑन करून गणपती बसले की मागीर सारकें दिसता न्ही. आतां अशें करून दाखयलें म्हणून अशें तुमकां तितलें हें कळचें ना. स्टील तुमकां एकदां दाखयता कशें कितें केलां तें आमी. ओके, सो हेवटेन तेवटेन थोडोसो पसारो जो आसा पळय तो पडलेलोच आसा. हें हांगासर जें तुमकां दिसता पळय न्ही फाटल्यान तें तृप्ती येता आसतना गिफ्ट घेवन येयलें तें बीन तशेंच आसा. तें पसून म्हाका ओपन करून पळोवपाक टायम ना. सो आसूं म्हटलें मागीर चवथीचें पयलीं सगळें आटोपून घेवया आनी मागीर सुसेगाद बसून ओपन करून आनी तुमकांय बी दाखोवया म्हटलें. मागीर दाखयता तुमकां. ओके, सो पयलीं हें सगळें दाखयता कशें कितें केलां तें आमी. अंदू बारीकशें मोटें कांय ना, चड कांय घेवन बसूं ना. सो दाखयता. सो हे पळयात, थोडेशे गोश्टी ज्यो आसा पळय त्यो काल केल्ल्यो, थोड्यो गोश्टी ज्यो आसा पळय त्यो आयज. ओके, सो हे कर्टन हांवें सद्याक ओपन करून दवरला कित्याक की देवाक वात बी लायता आसतना उजवात बी लागता न्ही ताका. हे हांगासर कोणे आसा ते काडून दवरपाक जाय. जितलें जाय आसलेलें तें बांदलें आनी उरलेलें तें आतां भायर व्हरून दवरपाक जाय. ओके, सो डेकोरेशन अशें कांय ना, जस्ट थोडेशें अशें देवाक बेश्टो सादोच हाडून बसोवपाक पडटा म्हणून मातशें बारीकशें केलां.
सो हेका अजून उरला हेजें काम जें आसा पळय तें थोडेंशें उरलां. सो हे आमी सगळें करून जालें की ना मागीर अशें करून दवरून बी पळयलें चवळ दिवल्यो बी कश्यो बसता, कशें खंय कितें बसता तें. सो तें सगळें दवरून पळयलां. आतां तें काडपाक जाय. ओके. सो हे वयर माटोळी जी आसा पळय ती बांदली पळय हांगासर. अंदू आमी माटोळेक केळ्याचो घड जो आसा पळय तो बांदला. जाल्लो आमगेर बारीकसो. सो म्हटलें बांदया म्हणून हेका. सो हेणें तो बांदला आतां. आनी हे इतलेशे आमच्या घरा कडेन बी सावड्ड्यांनी स्क्वेअर माटोळी बांदता, चौकोनी सगळे. हांगासर अशें बांदता. ओके. सो हे इतलें सगळें केलां. मागीर तुमकां लायटींग बी घातलां. सो तें मागीर तुमकां फाल्यां सगळें हेजेर दिसतलें. सो आतां सगळें पळयल्यार तुमकां बी फाल्यां एक्सायटमेंट उरपाना न्ही चवथीचो व्हिडियो पळोवपाक, तेका लागून. आनी हे सगळें पसारो असो तसो पडलेलो आहा. तरी इतलो पसारो पडलेलो आतांच थोडोसो हेणें आनी हांवें दोगांयनी मेळून आटोपून घेतला. ओके. आनी हें तेणें बाबड्यान गिफ्ट हाडलेलें हांगासरच आहा. तें रुमाक सुद्दां व्हरून दवरुना, व्हरपाक जाय. आनी हें घुमट हेणें काल हाडलें येता आसतना नवें. आमचे पोरूचें आसलेलें तुमकां खबर आसतलें. चामडे जे आसा पळय ते फुटलेले हांगासर. सो ते कसले ओरिजिनल चामडे म्हणटा पळय तसले आसलेले. आतां असले घुमट जे आसा पळय ते हाडला हेणें. आनी भितर दाखयता तुमकां. हो हांगासर मेजार म्हणल्यार पानां बी जी आसा पळय ती सगळीं धुवन करून दवरल्या हेणें. उदोळच हाडून दिली म्हाका सांजची. सो धुवन न्हिस्तपाक लागून दवरल्या. हें पळय हांगासर. सो एकदां धुली की मागीर न्हिस्तपाक बऱ्या पडटा, नाल्यार ओली उरता न्ही ती अशें म्हणून. हें काडून दवरलां. फाल्यांक पंचफळाची आसा पळय न्हू ती सगळीं म्हटल्यार फ्रिजान आशिल्ली ती. तेका लागून मागीर उदक सुट्टलें न्ही फाल्यां म्हणून आतांच भायर काडून दवरल्या आनी ताटान बी सेट करून. आनी फाल्यां शेवयाची खीर आमगेर. पॅकेट पळोवन तुमकां कळत आसतलें. सो थोडें थोडें जें आसा पळय हें सगळें अशेंच पडलां. हें आयदनां धुवन दवरल्या. थोडीं ही हांगासर ह्या सायडीच्यान देवाची आयदनां आनी त्या सायडीच्यान सगळीं जेवणाची बी आयदनां. सो फाल्यांक लागतली न्ही. एक्चुली धुयल्लीच आयदनां परत धुवन सगळीं दवरल्या. नाल्ल बी सगळें हांगासर. आनी हांगासर आनी आमची जेवणाची तयारी. तुज्या चड जाम हांव जालें बाबा 2 जीव घेवन. तूं तरी एकूय जीव घेवन लवणाता हेवटेन तेवटेन. पोटाक ना कांय ना. हे सगळें च्या बी पिवोन सुसेगाद जाल्यार जाम जालें म्हणटा. आनी हांव म्हाका च्या बी ना दनपार इल्लें जेवलें तेजेर आजून आसा. तेच म्हणटा कोण विचारना. तेच मोठो प्रॉब्लम. सो आयज जेवणाक न्ही हें केलां, रव्याची भाकरी केल्या. आनी हे हांगासर रोस आसा 2 कडेन सुद्दां 2 भशेचो. सो तेच खावपाचें. आनी आयज सगळें आतां जेवण बी जालें उडोवप जालें सगळें. हें आतां मॉप बीप मारून सगळें निवळ करपाक जाय. ओके. आनी ते भायर जे उरला पळय ते थोडेशे ते हें करपाक जाय. म्हटल्यार कंप्लीट करपाक जाय ना. फाल्यां सकाळीं टायम ना. सगळें हें कंप्लीट करून आतां न्हिदपाचें. आनी टायम जो आसा पळय ना तो तुमी पळया ऑलरेडी इतलो जाल्लो आसा. जेवण करून केन्ना करता म्हणल्यार पळोवया. सो जेवता बीन जेवता बीन आनी मागीर मेळटा तुमकां कंटिन्यू करता व्हिडियो. सो ओके. फायनल जें कितें आसा पळय ना तें सगळें जालें. ओके. इतलेंच फायनल डेकोरेशन जें आसा पळय ना तें आमचें. अंदू मातशी झाडांचो शो जो आसा पळय तो केला. इतलीं सगळीं झाडां केल्यात न्ही अशें म्हटल्यार गणपतीक यूज करया म्हटल्यार. सो आनी ही हांगासर झाडां तरी पळयतलें फाल्यां गणपती बसयतकीर कशें दिसता तें. आनी तेच्या नंतर मागीर झाडां कमी करपाची वाडोवपाची तें सगळें मागीर फाल्यांचें. ओके. आनी बाकीचें जर उदक सगळें सेट केल्लेंच न्ही. सो सगळें मॉप बीप मारून दवरलें. फाल्यां सकाळीं उठून मातसो इतलोच कुडको पुसोवपाचो. मागीर काम जालें. किचनांतलें बी सगळें काम जालें. सो म्हणलें तुमकां अपडेट दिवया अशें म्हणून. आनी 11:15 जालीं हें सगळें करता म्हणल्यार. जेवण बिवून जालें सगळें. कितें फाल्यांचें कितें फुगपाक घालपाचें कितें करपाचें सगळें केलें. ओके. सो चलो घरांक आमगेलें सगळ्याक झाडां दिसता. ओके. चलो मेळटा तर फाल्यां चवथीचो व्हिडियो घेवन. ओके. सो तो मेरेन टेक केअर. बाय बाय. होप करता तुमची सगळ्यांची बीन चवथीची तयारी जी आसा पळय ती जोरान चालू आसतली. भायर पावस तर भरपूर पडटा. सकाळच्यान न थांबता कंटिन्यू पावस जो आसा पळय पडत आसा. सो चलो मेळया मागीर.